योगाचो पहिलो आंतरराष्ट्रीय योगा डे हो सुरू जालो आणि ताची लिडरशीप करपाचे नरेंद्र मोदी नंतर मंत्री म्हणून ही जबाबदारी दिली आणि ते म्हाका अजून हें जाता की मला खूप उमेद जाता की हो मान जो आसा जगाक योगा इंट्रोड्यूस करपाचो हो नरेंद्र भाई मोदीजी म्हज्या सारक्या सामान्य मनशाक दिलो आणि आज योगा हो जगात म्हणजे फक्त योगा डे पुरो न्ही तर कित्येक वर्सां या आंतरराष्ट्रीय योगा डेच्या माध्यमातून संपूर्ण जे वर्षातले 365 दिवशी जग हे आपापल्या योगा करता आणि व्यतिरिक्त आपले जीवन बरे रीतीन निरोगी म्हणून हे जीवन झालेलें फक्त सिर्फ योगा से ही होगा जेका आमी म्हणटा आमकां जर आमी फिटनेस दवरतले आसत जाल्यार रेगुलर प्राणायाम आनी योगा हे प्रॅक्टीस करप गरजेचें आसा आनी प्राणायाम आनी योगा जर आमी प्रॅक्टीस केले जाल्यारच आमी फिट रावपाक शकता. कोवीड ह्या कार्यकाळात कोविड-19 जेन्ना आयलें तेन्ना आमी सगळ्यांनी पळयलें की फिटनेस आनी इम्युनिटी जर आमची वाडटली आसत जाल्यार रेगुलर प्राणायाम आनी योगा जो प्रॅक्टीस करतलो तोच फिट उरतलो हें आमकां सगळ्या जाणांक कळून आयलें आनी तेन्नाच्यान आमी बरेच जाण परत एकदां हेल्थ कॉन्शियस जाले आनी प्राणायाम आनी योगा हे रेगुलर करपाक लागले. म्हजी सगळ्या समेस्त गोंयकारांक आनी आव्हान करता की रेगुलर हे आपल्याचेर टायम स्पेंड करचो.